जे केंद्र एमसीआयतले आमकां ऑलरेडी आमचे डिस्कशन चालू आहा तेणे आमकां सांगलेलें आसा की तुम्ही एक्चुअली गोवा राज्य पळोवंक गेल्यार तुम्ही तुमचो सीट वाडोवपाचो प्रयत्न करा. एक प्रपोजल आशिल्लो की आनी एक गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज, हांव प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजींनी उल्लेख करिना, गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजची गरज आहा काय ना गोंय राज्यात. एकदा डिस्कशन तेजेर जाल्लें पूण तेन्ना एमसीआय कडल्यान आनी केंद्र सरकार कडल्यान आमचे कडेन लेखीत आयिल्लें आसा की तुम्ही इनफॅक्ट तुम्ही तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि वाडयात गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी थंय 100 सीट वाडोवपाची तुम्ही कॅपॅसिटी आनी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते करपाक जाय. ह्यो विशय आमी पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून मागीर आमी तेका योग्य ते पावलां खंयचे दिशेन व्हरपाक जाय व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. तुम्ही एम्सा खातीरूय पयलीं प्रयत्न बी करता पण ते त्यांचे पॅरामिटर्सच्या प्रमाणे आम्ही एम्स केन्ना सोडूंक ना. प्रत्येक टर्मान मंत्री जाला तेन्ना आम्ही एम्सा खातीर बरयल्ले आसा. पूण कितें आहा की ते केंद्र सरकाराचे पॅरामिटर्स त्यांची कशी आहे. परत एकदा आता त्यांनी ऑलरेडी आता विंडो ओपन केल्या इतले आम्ही एम्स हाडटले. पण त्या गोष्टीचेर आयज नड्डाजी परत आयले आसा. नड्डाजी पयलीं जेन्ना मंत्री आशिल्ले तेन्नाचेर आमचो प्रयत्न चालू. पूण ताका परत विनंती करपाक काय हरकत ना. आणि कॅन्सर हॉस्पिटल केन्ना मंजूर जातलें? 26 च्या पयलीं आम्ही कमिशन सर्विस बिफोर 26 2026 डिसेंबरा पयलीं